टायगर रिझर्व संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निवाडो दिलो। टायगर रिझर्व वाठारांत कसल्याच तरेची कामां करपाक सर्वोच्च न्यायालयान मनाय केल्या। टायगर रिझर्व हो महत्वाचो विशय जावन आसा। लोकांक तशेंच पर्यावरण तज्ञांक टायगर रिझर्व जाल्लो जाय। सरकारान लोकांकडेन ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक जाय। सरकारान लोकांक विश्वासात घेवपाक जाय। गोंयांत वाघ आसात तांचें संरक्षण जावपाक जाय म्हणून गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक सांगतात। आयकात। टायगर रिझर्व हो एक सामको एक सिरियस इशू गोंयांत आसा। लोकांक टायगर रिझर्व जाल्लो जाय। गोंयचे पळय तज्ञ पर्यावरण तज्ञ आनी जांकां गोंयच्या एकूण एटमॉस्फियरा संदर्भात जांकां पळय सामकी लखतुबाय आसा, जांकां गरज निर्माण जाला, ते म्हणटात गोंयांत टायगर रिझर्व आसपाक जाय। आनी ऑलरेडी गोंयांत टायगर आसा, जवळ 7 टायगर गोंयांत आशिल्लो जो पुरावो मेळटा। तरी आसतना आमकां टायगर नाका म्हणून जेन्ना गोंय सरकार सुप्रीम कोर्टान वता आनी सुप्रीम कोर्टान सामके म्हारगे आदवोगाद घालता, जे अभ्यास करनासतना सुद्दां सुप्रीम कोर्टान वता म्हणून आज बडी मारल्या। हे सामकें बरोबर न्ही। म्हजे कोतान अशे तरेचो निर्णय एकोडो घेवपाक सरकाराक कोणेय अधिकार दिल्लो ना। सरकारान लोकां कडेन चर्चा करपाक जाय। सरकारान गोंयच्या सगळ्या लोकांक विश्वासान घेवपाक जाय। पळयात, क्लायमेट चेंज जाता। क्लायमेट चेंज म्हणजे कितें, न्हंयची पातळी वाडटली, दर्याची पातळी वाडटली, पावस पळय जो पडला आनी पावसाचें पळय जें चक्र आतां सामकें उलटें पलटें जालां, ताचें कारण वातावरण बदल आनी एकूण सैमाची जी पळय कितें संतुळां आशिल्ली ती हाल्ल्यात। आनी इतल्या खातीर कारण आमी रानां काबार करतात, आमी जी पळय कितें वेवस्था तयार करपाक ती वेवस्था आमी करनात। आनी आतां आमकां बागय नाका। वाघ आसप म्हळ्यार मनीस जगप, हें सदां लक्षांत दर। वाघ एका सामकें तेंगशेक आसता आनी हरण आसता। ह्या सगळ्या हातूंत भितर एक मनीस येता, तातूंत सैम येता, तातूंत उदक येता, तातूंत भितर जें कितें मनशाक जगपा खातीर लागता न्ही, तें सगळें येता। म्हणून आमकां वाघ जाय आनी वाघ गोंयांत आसात, तांचें संरक्षण जावपाक जाय। गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयान वचचे पयलीं लोकांक विश्वासान घेवपाक जाय।